भांगराक उजो पेटपाक शकता। भांगराच्यो बिस्किटी आनी नाणी विकपाचेर फुडले 6 म्हयने आपूण जावन बंदी घालपाचो निर्णय भांगराच्या वेपाऱ्यांनी घेतला। भांगर आयात करताना केंद्राचे मोठ्या प्रमाणात करंट अकाउंट डेफिसीट वाडटा म्हूण सरकार भांगराची आयात उणी करता। हे निर्णयाक भांगराचे वेपारी आनी ज्वेलर्सूय हातभार लायतले। मात सरकारान हे बाबतींत घाई गडबडीन कसलोच निर्णय घेवचो न्ही अशें ज्वेलर्सांनी मागला। हो विशय घेवन तांचे शिष्टमंडळ केंद्राक मेळपाचे आसा। भांगराच्यो बिस्किटी आनी नाणी ह्या मुखार न विकपाचें गोवा गोल्ड डिलर्स असोसिएशनान थारायलां। अखिल भारतीय जेम्स अँड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशनान ह्या आदींच बिस्किटी आनी नाणी विकपाचें बंद केलां। गोवा गोल्ड डिलर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष विक्रम वेर्लेकारान ह्या विशीं प्रुडंटाक म्हायती दिली। Currently, Government of India is not encouraging import of gold in current account deficit. And for this reason, Reserve Bank of India has instructed all the banks over India, including MNC3, which is the largest importer of gold, to restrict selling of gold bars and coins. Practically, government is trying to impose more duties to restrict the gold. The prices, there are chances that prices might go up in future. My sincere request to the government of India is not to take harsh steps, as since our business is quite unorganized and there are a lot of livelihoods depending on it. And gold being one of the loved things and which is used for the marriages, festivals, and is an important part of our life. We sincerely request the government not to take hasty decisions. And for this, Goa Gold Dealers Association will shortly be leading our delegations to express our concerns to Delhi. भांगराची आयात करपाचेर बरोच खर्च जाता। आयातीत भांगराचो नंबर 2 लागता। मे म्हयन्यांत 162 टन भांगराची आयात जाली। ही आयात कमी जावची म्हूण सरकारान आयात ड्युटी 8% वाडयल्या। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन भांगराच्या आयातीचेर कांय निर्बंध घाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। सरकारी कर्मचाऱ्याक एकल्यान मारबडे केल्ल्यान काणकोणचे कर्मचारी बरेच चाळवले। हल्ल्याचो निषेध करूंक बिरेस्तारा मामलेदार कचेरेन बसका जाली। मामलेदाराचो ड्रायव्हर विनोद देसाय आनी ताचे बरोबर आशिल्लो संतोष नायकाचेर हो हल्लो जालो। गाडी पार्क करपा वेल्यान एडवर्ड मोंतेरो कडेन तांचो वाद जालो। कागाळी प्रमाण विनोद देसायक मोंतेरोन बरोच मारलो आनी उपरांत ताच्या गालाक खंय घास काडलो। पुलिसांनी मोंतेरोक अटक केली आनी उपरांत ताका जामिनाचेर सोडलो। बँकेक एक नोटीस दिवपा खातीर मामलेदारान संतोशा आनी म्हाका धाडलो आनी आमी नोटीस दिवन एक च्या मारता म्हणून आमी त्या एक हॉटेलार रावलेडेन एक वळखनासल्या मनशान असलो मनीस एक येयलो आनी आमचेर गाडये सायडीन दवरल्या कारणान गाडये लागून आमचे कडेन बाचाबाची करपा लागलो। त्या बाचाबाचेंतल्यान आमी मागीर आमच्या स्टाफा सांगलें कितें काय म्हणल्यार तो बाचाबाची करता तो एक सायबा फोन कर आनी आमकां हें कर म्हणून। इतल्यान ते फोन कर म्हणना फुडें तेणें कोणाक फोन करता तुमकां दाखोवपा जाय तो कोण साहेब तुमगेलो कोण तें हें करून विचारून आमचेर एटॅक केलो। एटॅक केलेडेन तेणी आमकां म्हाज्या कानपटाचेर 4-5 थापटांय मारली। तरी आसतना तो मारपा सोडना। लास्टाक तेणें म्हाजी गळ्या धरून म्हाका घास मारलो। घास मारलो तुमकां? हय, न्हंय कुडितालो। आनी तरी आसतना हें केलें ना, भायर येतरीत आमी सायडीन येतरीत तेंगे सायडीन न्हंय आहा त्या न्हंयेंत उडोवपाचो प्रयत्न करपा लागलो तुमकां। हय, आमी कशे भशेन आमचो जीव साल्वार करून गाडी स्टार्ट मारून आमी ऑफिस गाठलें। आमची गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एक हल्लो जाल्लो आसा। आमी तो कंडेम करपा खातीर तेजे निशेध करपा खातीर ही आज मिटींग घेतिल्ली। आनीक एक वो तेंचेर हल्लो ना, एक गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर टोटल काणकोण गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एक हल्लो जावन आसा। तेजे खातीर आमी सगळे एकठांय जावन हो आमी निशेध ही सभा घेतली आसा। वाळपय एक्सिडंट केशीन घुसपल्लो हवालदार दिलकुश वेळपाक निलंबीत करून घरा धाडला। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत 12 वरां भितर ताका निलंबीत केलो। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत तो ASI पदाचे ट्रेनिंगाक आशिल्लो। अधिकाऱ्यांक सांगिनासतना तो PTSांतल्यान मोटार घेवन भायर आयलो। वाळपय एकल्याक ताणें धपको दिलो। वेळपाच्या गाडयेन आशिल्ले बाकीचे 3 जाण पुलीस म्हणपाचोय दुबाव आसा। मात तांचेर वाळपयचे पुलीस धरून कोणूच कांयच उलोवंक तयार ना। मंगळारा राती 8 सुमार वाळपय पुलीस स्टेशना लागसार एका मोटारीन मोटरसायकलीक धपको दिलो। मोटार चलोवपी हवालदार दिलकुश वेळीप, मोटरसायकल चलोवपी नंदा गावस जखमी जालो। मोटारीचो ड्रायव्हर हवालदार वेळीप आनी नंदा मदीं बरोच वाद जालो। हवालदारान आपले वर दाखोवपाचो यत्न केलो। जखमी जाल्ले गावसान हाका लागून पुलिसांक आपयले। हे प्रकरणान वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांतले पुलिसूच आडखल्ल्यान
केस थंयचे थंय भायले भायर मिटोवपाचो बरोच यत्न जालो। प्रुडंटान हे प्रकरण उक्ताडार हाडल्या उपरांत हवालदाराचेर 24 वरां भितर कारवाय केली। बिरेस्ताराच ताका निलंबीत करून घरा धाडलो। ताची चवकशी चल्ल्या। दिलकुश वेळीप काणकोणचो, तो गोंय पुलिशेन हवालदार म्हूण आसता। सहाय्यक पुलीस निरीक्षक पदा खातीर ताका 10 दिसांच्या प्रशिक्षणा खातीर वाळपय पुलीस ट्रेनिंग केंद्रांत धाडिल्लो। थंयच्यान तो खाजगी गाडी घेवन वाळपय भोंग पावलो। नेमकी तेन्नाच ताणें गावसाक मोटार ठोकली। ताचे बरोबर गाडयेन आनीक 3 जाण आसले। तेवूय पुलीस आशिल्ले असो दुबाव प्रुडंटाक सुत्रांकडच्यान लागला। मात ताचे विशीं कोणूच कांय सांगपाक तयार ना। वाळपय पुलिसांची तोंडां बंद आसात। विचारल्यार चवकशी चल्ल्या म्हूण सांगतात। हवालदार वेळीपाक निलंबीत केलो, पूण तांचें कितें? वाळपयच्यान दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।